हे म्हाका प्रोजेक्ट थिंगा भितर आतां खूब माती व्हरून घातलेली आहा. आतां ते मातयेचेर वयल्यान माड रोयल्यात. ते मातयेचे पूस घातले पूण ते केन्ना घातल्यात ते कोणाकूच खबर नासली. जेन्ना 26तार हांव बेश्टो सायट विजिटिंगाक गेल्लो तेन्ना पयलें की थंय खूब माती घातलेली आहा ती. आनी त्या दिसा हांवें डेप्युटी सरपंचाक सांगलें की बाबा थिंगा इलिगल काम चलता भितर. ते आमी फ्लायंग स्क्वॉडा हाडून ते बंद करूंक जाय. सो डेप्युटी सरपंच म्हणूंक लागलो सो आतां आमी आपोवप म्हणल्यार म्हाका दिसना ते येत म्हणून. सो ताका लागून हांवें कितें केलें, हांवें सांगलें तुमी विचून काडल्या तुमकां लोकांनी, सो तुमी तांचेर एक्शन घेवंक जाय, बंद करूंक जाय. सो जर तुमचे कडेन जायना तुमी फाटीं सरता जाल्यार हांव म्हणल्यार हांव आपयतां एज अ बायोडायवर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटी चेअरमॅन. सो आमी फ्लायंग स्क्वॉडाक आपयलो आनी फ्लायंग स्क्वॉड येवन तांणी सायटीर पळयलें कितें चलता तें. कितें जालां, लोकांक भितर वचूंक मेळना, रिवर फ्रंट आसा थंय वचपाक मेळना. थंय ते एक गेट घातल्या तेणें आनी ती गेट आतां डिमांड केल्या आमी ग्रामसभा मिटिंगेन की ती गेट ओपन करची. कित्याक रिवर फ्रंटार वचपाक कोणाच्यानूय कोणाक हाडूंक जायना, कित्याक तो बांदा वयल्यान ते वाटेन नुस्तें मारपाक वतात आनी जे व्हडी आसात लोकांची ते नुस्तें मारपाक वतात तेन्ना तांकां आडकोड जाता. सो ताका लागून ती पंचायताक सांगलां ओपन करपाक आनी सायट इन्स्पेक्शन करपाक सांगलां सायटीचें. आनी पंचायतान एश्युअर केला की आपण सायट इन्स्पेक्शन करतले आनी एक्शन घेतलें म्हणून. प्रपोजल हाडले ते म्हणल्यार तो एक्सेस बंद केला आनी लोकांनी रेजोल्युशन घेतला ते एक्सेस ओपन करूं. बिफोर दॅट आमी सायट इन्स्पेक्शन करतली. कंप्लेन जाल्ली आमी ताका स्टॉप नोटीस धाडलो. कोणें कंप्लेन केल्ली ताका काम चलता म्हणून आनी आमी ताका स्टॉप नोटीस धाडलो. तेणें मागीर आमकां रिप्लाय धाडलो. फॉर दॅट रिप्लाय वी ऑल्सो हॅड गिवन अ रिप्लाय फॉर हीम. स्टील तेंच्यांनी बंद करूं ना. मागीर आमचे बायोडायवर्सिटी चेअरमॅन आसा तेणी ताका फ्लायंग स्क्वॉडा आपयलो. हांव डेप्युटी सरपंच आनी बायोडायवर्सिटी चेअरमॅन आनी एक मेंबर विन्सेंट परेरा म्हणून. थिंग मागीर फ्लायंग स्क्वॉड येयलो तेन्ना आमी गेली थंय. तेंच्यांनी ताका बंद करूंक सांगलें. स्टील तेंच्यांनी बंद करूंक ना. देन आफ्टर वी मेड अ लेटर टू GCZMA आनी कलेक्टराक केली. कलेक्टर ते दिसा म्हाका प्रॉमीस केलें सेकंड डे म्हणल्यार आपूण तुमचें बंद करतलो म्हणून थिंग काम चलता तें. आनी तेणें मामलादाराक ऑर्डर दिली आनी मामलादार आनी तलाटी वचून आमचो ते आता at present Definitely accept the fact that Kelosi road is a very narrow road. It has proved to be a very dangerous road, and we have lost, I think, 2 young lives on that road, and therefore we had tried to put what they call metallic girders. But that was objected to by the villagers because they said we need that passage when we bring our material for construction of our homes and houses and all that. So therefore that was not installed. Then we requested the police to be there to ensure that heavy vehicles don't pass along that road. But the police has said that they cannot provide 24-hour police protection. They said they do go there to the site and they go there any time of the day, and they have been fining heavy vehicles that are using that route. But they are not there all the time, so they will be using the route. But my only solace is that the missing link, the road, is almost complete. So maybe in another 6 months time this this problem will be solved. Nevertheless, I have requested at the Gram Sabha today, if they really feel that the girders should be put, then they should have a site inspection and decide on the location where it should be put, and then we can place this proposal before the authority. In the people they put this and all, madam. Yes, and another thing that I have requested the public of Kelosi village, that as it is, the road is narrow, so they should not store anything on this road like wood, then housing, construction material. All that should be removed from the roads. The road should be totally free to provide better access to the vehicles and more importantly to human beings that are using the road. I would like to say that
I think that is a public access way to go in. So nobody can close that, okay, as per that. But nevertheless, we are going to ascertain our rights, and very soon we'll be having a site inspection by using our rights, okay, because no work can go on in that area. It is an eco-sensitive area. It is a no development zone, and therefore no work can go on there, except maybe fishing in the areas wherever it is done. So therefore, work as such cannot go on. So we need to verify what work has gone on there, because whether filling is done, what is done, that has to be verified, and that will be done by after a site inspection.